काही दिसां पयलीं आमी एक इशू हायलायट केल्लो तो म्हणजे ह्या मडगांव गार्डनाक जे गैरप्रकार जातात ताजे बद्दल आनी हांगा जे गार्डनाक भायर बाग आसात ताजेर जे बेबदे जावं मायग्रंट्स बसून जे सगळे गार्डनाची वाट लायताले वाट लायताले लोकांक हाजो त्रास जातालो हो इशू आमी हायलायट केल्लो आनी आतां मडगांव पुलिसांनी हाजेर एक्शन घेवपाक सुरू केल्ली आसा. मडगांव पुलीस आसात ते तांणी एक टीम तयार केल्ली आसा आनी ते हांगा प्रत्येक वराक एक रावंड मारतात, गार्डना भितरय मारतात आनी गार्डना भायरय मारतात आनी कोण हांगा जर गैरप्रकार करतात तांकां ते धरतात किंवा तांकां ते हांगच्यान फसकावन घालतात. सद्याक तांणी जितले जे बेबदे गार्डनाचे भायर सर दिताले तांकां हांगच्यान फसकावन घाल्ले आसात आनी गार्डना भितर जे कोणी गॅमलिंग जावं बाकीचे कितें करताले तांकांय तांणी धरपाक चालू केल्ले आसा. सो आतां जे हांगा गैरप्रकार करताले तांकां एक मनाक भंय पडला आनी गार्डन हळू हळू क्लीन जावपाक लागला. अशेंच हे जर पेट्रोलिंग चालू उरलें जाल्यार हें गार्डन आसलें परतें आपलें पयलींचें जें वैभव आसा तें ताका परतें प्राप्त जातलें अशें आमकां दिसून येता. पुलिसांनी सद्याक फाटलीं 4-5 दीस हें पेट्रोलिंग चालू केल्लें आसा आनी आतां हे हांगा सद्याक परतें तांणी चालूच दवरिल्लें आसा. अशें तें चालू उरचें ताजे नंतर हांकां लोकांक कळून येतलें जे प्रकार करताले ते सद्याक थांबपाक लागल्यात अशें दिसून येता. म्हणटकीर टी व्ही खातीर हांव गौरव मलकानीकार.